चवथीक 2-3 दीस येवन तोंडार उरल्यात। गोंयभर नेटान तयारी चल्ल्या। लोकांची बाजार करपाक गर्दी पडल्या। बाजारपेठो चवथीचें सामान, पाट, चवाय, माटोळेचें सामान, सजावटेचें सामान, गणपतीक घालपाक हार, कपडे, फोग, लायटी सारकिल्ल्या सामानान गच्च भरला। बाप्पाच्या येवकारा खातीर लोक आपल्या खोशये प्रमाण आपल्या कडेन जाता तितलें सामान उमेदीन घेवपाक लागल्यात। पळयात चवथी निमतान भरिल्लो हो म्हापशेचो बाजार।